नमस्कार, हांव सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोन्स. आमी सद्या हांगा वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या एक नागोवा प्लेसीचेर आसात, इन फ्रंट ऑफ द नागोवा चर्च. हांगा आमी गाडी पळयली आनी ताका जस्ट इन्क्वायरी केली. गाडी रजिस्ट्रेशन आसा एमपीचें, आनी तेजो फाटल्यान जो सामान जें आसा तें सामान ताजें हें पळय, हें कितें करता तें पळय. आतां गाडी रजिस्ट्रेशनाची एमपी आनी हो सामान तो आतां लोकला भितर घेवन फिरता आनी ते मायक घेवन मायक खंय तरी आसतलो भितर. सो हें कितपत आमकां हें चलता तांचें. गव्हर्मेंट खंयच्या पद्दतीन चिड्डोवन दवरपाचो ट्राय करता, हे कंट्रोल करपाक ट्राय करता. अशी जर तेमी जर भायल्यान येवन भायली गाडी, भायले मेंबर्स, तांचे हांगा कांयच डॉक्युमेंट्स ना, तेंची फक्त एक भितर सरिल्ली एंट्री आनी भायर सरपाची एंट्री, तेजे भितर ते गाडी तेंची भायर काडटात, तितले ते रावतात आनी ते हांगा जे पळय धंदो करतात, हेजेर कोणाचें लक्ष आसपाचें ऑथॉरिटी सोडून. ऑथॉरिटी जर हांगा जर पळोवंक शकना, आरटीओ जर आमकां जर पळोवंक शकना, जाल्यार हांचेर कंट्रोल कोण करपाचो. आनी हे कित्याक फिरताले, आमकां कित्याक हांचेर कित्याक बंदोबस्त जायना रस्त्यान फिरताना. तांच्या कडेन कितें परमिशन आसा कात, हें तांच्या कडेन कितें परमिशन आसा कात, लायसन, हें लायसन नासतना हे जर अशें करतात जाल्यार गोंयकारां फाटल्यान तुमी आतां कित्याक लागता अशें करून. गोंयकारां फ्री कांयच धंदो करपाक मेळनात आनी हे खुले आम फिरताय पळय, म्हळ्यार ह्या गव्हर्मेंटाक तांच्या खिशांगान फिरता अशें. तेन्ना हेजेर एक्शन कोण आनी केन्ना घेतलो हें असो एक ना. रोडाचेर कितले दिसान बशिल्ले आसतले, कोण ब्लँकेट घेवन बसता, कोण मायक आनी हें घेवन बसता, कोण हेडफोन तांची हें चलयता. सो हेजेर टॅक्स पेयर जे आसता तांची पोट कशें भरपाचें आनी तेमी कशें टॅक्स पे करपाचें. आज आमी ताका पळयलो, विचारलो आनी आडयलो. भैया इधर आओ, इधर आओ. तुमको इधर आने के लिए ये जगह दिखाई किसने? तुम अगर एमपी से आए तो तुम्हें कैसे पता कि इधर ये गाड़ी इधर मार्केट है, ये है? तुम्हारा सजेशन किसने बोला? सही बोलो. ऐसे ही घूमते हैं हम तो. ऐसे कैसे घूम सकते हैं? तुम किधर से भी आके किसी के गांव में ऐसे कैसे घूम सकते हैं? ऐसे बेचने का मतलब है इधर का गवर्नमेंट, इधर के पुलिस को कोई पुलिस का तुम्हें कोई डर नहीं? हाँ, डरते हैं तो नहीं निकालते, डरते हैं तो नहीं निकालते. अभी हम लोगों ने पुलिस को बुलाया तो इसलिए तुम रुक गए, नहीं तो भाग जाते. हाँ, ओके. आम्ही फ्लाइंग स्क्वॉडाक थँकफूल करतात, कारण आज आम्ही आपयल्ल्या हेजेर इमिजिएटली विदिन 5 to 10 minutes पावली कारणान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांकां एक रिक्वेस्ट करता की नेक्स्ट टायम अशी गाडी थंय दिसपाची नाका आनी हेमकां फुडें याद उरपा सारकी पनिशमेंट दियात. थँक्यू सो मच. रेव्होल्युशनरी गोन्स, सॅम नायक.